नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. सोमारा सावन ऑफलायन क्लासी सुरू करूंक हायस्कुलांची तयारी. भुरग्यांक युनिफॉर्म सक्ती ना. कितल्याशाच स्कुलांची पालकांक थाकाय. शिक्षण खात्याचो दिशा निर्देश अजून ना. वर्ष 2008 अहमदाबाद साखळी बॉम्ब स्फोटाचे केशींत खासा न्यायालयान 49 दोशींतल्या 38 जाणांक फर्मायली फाशी. स्फोटांनी 56 जाणांक मरण, 200 जाल्ले जखमी. टीएमसीच्या राष्ट्रीय समितीचेर गोंयचे प्रतिनिधी आसतलेच. प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा पार्टी फक्त वेंचणुके पुरती न्ही, गोंयांत बेजूय विस्तारतले. उपाध्यक्ष लुईजिनाक काडिल्ल्यान बोवाळ. कळंगुटे खोबरावाड्यार घराक उजो, सगळे काबार. गॅस सिलिंडराच्या स्फोटान उजो पातळ्ळो, जीव साल्वार. घरकार म्हणटा 10 लाखांचे सामान, वस्तूंचो गोबो. पंजाब फोडपाचो प्लान. केजरीवालाचेर खलिस्तानी आरोप. आपाचो फाउंडर मेंबर कुमार विश्वासान घालो खवदळ. केजरीवाल म्हणटा भ्रष्टाचारी पक्ष आपा आड जाल्यात एकठांय. आणि विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागच्या आदी जीएमसीत जाल्ले नोकर भरतीचो फुडार हायकोर्टाच्या हातांत. नेमणुको जाल्ल्यांक कोर्टाची शिटकावणी. याचिका दाखल. सोमारा सावन पयली ते 12वेच्यो क्लासी सुरू करपा विशीं शिक्षण खात्याच्या सर्क्युलरा उपरांत हायस्कूल मॅनेजमेंटांनी क्लासी सुरू करूंक सगळी तयारी सुरू केल्या. कोविडाचे एसओपी पाळून क्लासी जातल्यो. 1-1.5 म्हयन्या पुरतो स्कूल युनिफॉर्म सक्तीचो ना म्हूण सांगून कितल्याशाच स्कुलांनी पालकांक थाकाय दिल्या. सरकारान खंय युनिफॉर्मा विशीं सर्क्युलर काडचो. स्कुलां ऑफलायन सुरू करपाचे अकस्मात फर्मान. फाटलीं 2-1 वर्सां कोविडांत ऑनलायन गेली. भुरग्यांची युनिफॉर्माची तयारी केल्ली ना. शिक्षणीक वर्स सोंपूंक 1-1.5 म्हयनो आसतना युनिफॉर्माचे पालकां मुखार प्रश्नचिन्ह. प्रायमरी स्कुलां 50% कॅपॅसिटीन सुरू करतात. युनिफॉर्मा विशीं पालकांनी हुस्को करपाची गरज ना. कॅज्युअल कपड्यांनी भुरग्यांक धाडल्यार चलता म्हूण सेंट ब्रिटो हायस्कुलाचो प्रिन्सिपल सांगता. First thing is our concern is parents should not panic because of the uniform or short time. So not to worry at all. We are not forcing uniform. You take your time. If you have, let the boy wear the uniform. If not, don't worry about it. Our concern is the safety and the security of your child. Secondly, we are only starting with the 9th and 10th standard offline mode because we need to deal with them at a different level. At the primary section, we are starting only in a very staggered way. 50% of the students will come on each day and the remaining 50 on another day. So they'll come over twice a week as say. Whereas from the 5th to 8th standard, we are still waiting for a little more clarity. But even for them, we will start in a very staggered way, say sometime on Wednesday onwards. That is only, and not a full-time school timing, it will be only a half day. स्कूल सुरू करतना क्लासी हाफ टायमूच आसतल्यो. स्कूल युनिफॉर्म सक्तीचो ना म्हूण सेंट मेरी कॉन्व्हेंटाचे हेडमिस्ट्रेस उलयली. This Monday we will be starting only with the 5th standard, just for 2 hours. This is mainly for the teachers to know their students, as well as students to know their teachers, as they have not met them for the past 2 years also. We will be putting them up in 4 classrooms, and Tuesday we will call the other 2, and we'll see how things are moving, and thereafter we will take further decision. What about 6th, 7th standard? 7th standard we will be having Exams. Yeah, which was supposed to have, that is also just half an hour paper, 2 papers within 1.5 hour, 1 hour paper actually. So within one and a half hour they will go. Standard 10th we will be having their science practicals, which was told to them earlier batch wise. 6th standard? 6th standard we will be calling them on the Tuesday. Tuesday, okay. Yeah, we will not call the class in all the classes on the same day. What about uniform? Uniform, I have not made it compulsory,
Those of them who have, they wear and come. In case some have any difficulties, then they can wear any other modest dresses. सरकारान स्कूल युनिफॉर्मा विशीं सारकें कितें तें क्लियर करचें. फुडल्या 1-1.5 म्हयन्यापर्यंत स्कूल युनिफॉर्म नाका म्हूण हायस्कुलांचें मत. सगळ्या भुरग्यांक युनिफॉर्म हो कंपल्सरी करच्यो न्ही किंवा तेंचे शूज हे कंपल्सरी करच्यो न्ही. कित्याक एका म्हयन्या खातीर युनिफॉर्म शिवप हो पालकांक सुद्दां ह्या महागाईच्या काळांत खूब जड वयतलो. तेन्ना सरकारान हेजेर क्लियरिटी दिवची. शिक्षण खात्यान एक परिपत्रक काडचें सगळ्या स्कुलांक की युनिफॉर्म शूज हे कंपल्सरी करूं नाकात. पण आज आमी सगळ्या पालकांचो आढावो घेता तेन्ना पालक खंय तरी आज धांवपळ केल्यार दिसता. तो आज युनिफॉर्म शिवंक जाय म्हणटा, तो युनिफॉर्म फाटल्यान धांवता, बूट घेवंक जाय म्हणटा. म्हणजे आज पालकाची सुद्दां धांवपळ सुरू जाल्ली आसा आनी एका म्हयन्या खातीर तो युनिफॉर्म शिवप. कित्याक चवथेंतलो भुरगो आतां फुडल्या एका म्हयन्यान तो 5 म्हणजे मार्च सोंपना एकेडेमिकेर तेजे 5वेन आसतले किंवा पयलेचो भुरगो आसतलो किंवा 10वेन आसतलो. ह्या सगळ्यांचो विचार करून युनिफॉर्म हो येता त्या एका म्हयन्या खातीर कंपल्सरी करच्यो न्ही. तशें शूज सुद्दां कंपल्सरी करच्यो न्ही. युनिफॉर्म इज नॉट इतले हे लागले. आतां 2 म्हयन्या भितर परत तांकां 10वेचे भुरगे जाले ते गेले तितून 11 परत युनिफॉर्म शिवचो पडटलो. कारण सगळ्या पॅरंटाचेर सद्या इन्कमाचेर बोजा आहा. तेन्ना एक सर्क्युलर परत काडपाची गरज आसा ते युनिफॉर्माच्या बद्दल. आनी जे 8-9 स्टँडर्ड आहा तांकां चडांत चड कोचिंग दिवपाची गरज सद्या. कारण ते इतल्या वर्सां थंय आसल्या कारणान बरोवप जावना, प्रॅक्टीस हे जाल्या मिस जाल्लेली आसा. आनी ऑनलायनाचे जे टिचींग आसा ते ग्रॅब करपाक खूब टायम वयता. सो आनी बाकीची जे स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्कुलांनी जे नोटिफिकेशन घातला ते सगळे पळोवंक गेल्यार सर्क्युलर टिचर, स्कूल, PTA आनी पॅरंटाचेर लोटून दिलेले आसा. त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी जबाबदारी कांयच घेतलेली ना. हांव सरकारा कडेन मागता की अशें जावचें न्हू. जे परिस्थिती पयली जाल्या तेन्ना परिस्थितीच्या प्रमाणे तेंच्यांनी आढावो घेवपाची गरज आसा. म्हापशेचो सारस्वत स्कुलाचो मॅनेजमेंटूय म्हणटा स्कूल युनिफॉर्म सक्तीचो ना. Even 9th and 10th we are definitely starting from Monday, full swing. And 5th to 8th, we are calling them in batches. In 2 batches, we'll divide them the students into 2 batches. That is, 50% we'll call on Monday, Wednesdays and Fridays. And 50% we are trying to call them on Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Exams offline, we are trying to take offline exams from 24th of this month. Calling some students on Monday from 5th to 8th, on Tuesday. Then Wednesday I might give them a holiday, and Thursday offline exam starts for them. What about the school uniform? School uniform may not be compulsory, but whoever has the uniform should wear the uniform and come. For primary section, we have a total separate building, so that will not be an issue with the other students. And we are starting from next Monday. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. तृणमूल काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय समितीचेर गोंयचे प्रतिनिधी आसतलेच म्हूण TMCचो प्रदेश अध्यक्ष किरण सांगता. TMCची सगळी समिती बरखास्त केल्या. लोकांनी बेठोच गैरसमज करून घेवचो न्ही. नवी समिती खंय बांदप चालू आसा. उपाध्यक्ष लुइजिनाक TMCन देंवयलो म्हूण बोवाळ. TMC खंय गोंयांत बेज विस्तारतली, फक्त वेंचणुके पुरती न्ही. TMC राष्ट्रीय समितीचेर एकूय गोंयकार ना म्हणटा पळय ही गजाल सारकी न्हू. कारण संपूर्ण जी TMCची कार्यकारिणी आहा पळय ही डिजॉल्व जाल्ली आहा. फक्त हेड इन्चार्ज जी आहा ममता बॅनर्जी ही सद्या आहा. बाकीचे सगळ्या कार्यकारिणीचेर सगळ्यांक घालतले. गोंयांकूय रिप्रेझेंटेशन मेळटलें अशें कांय हितून मिसगायड करून घेवपाचें कांय हें ना. आनी लुइजिनाक कित्याक काडलो तेच सांगलें न्हू. एकदां सगळी कमिटी डिजॉल्व जाली की अध्यक्ष उरलेली आहा. फक्त बाकीची नवीन कार्यकारिणी बांदावळ जी आहा ही चालू आहा. आनी चडशे TMCचो एक नियम आतां तेंच्यांनी थारायल्लो आहा की 1 पोस्ट एक मनीस 1 पोस्ट अशें म्हणून थारायल्लें आहा. सो जबाबदारी लुइजिनाकूय मेळोंक शकता, बाकीच्यांकूय कोणाक मेळोंक शकता, पूण गोंयचें रिप्रेझेंटेशन हे पार्टी भितर आसतलें. TMC आमी हांगासर बिल्ड करपाक येयल्ली आहा. ही कितें इलेक्शना पुरती पार्टी येवंक नासली. येणाऱ्या काळांत जें काम आहा TMCचें हें आमी ऑब्वियसली प्रेजिडेंट आसलेल्या कारणान सगळ्यांक घेवन वांगडा वयतलो आनी काम वाडयतलो.
कळंगुटे खोबरावाड्यार घराक उजो लागून सगळ्यांक काबार. गॅस सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान उजो पातळ्ळो. फायर ब्रिगेडीन येवन उजो पालयलो खरो, मात तो मेरेन घरांतल्या सामानाचो गोबोर. 10 लाखांचें सामान गेलां म्हूण घरकाराचो अदमास. भांगराच्यो वस्ती धरून मालवजाचो गोबोर जाला. कृष्णा नायक परोळेकार म्हणटा ताचें घर. कोणाचे जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. कितें जालें कलंगुटान? आमकां राती 9:40 फोन येयलो की सिलिंडर ब्लास्ट जाला खोबरावड 400 हॉटेलात देगेक. तेन्ना आमी रोखडीच गाडी भायर काडली आनी गेले. आमी पावल्या बरोबर पळयलें जाल्यार खरोच उजो लागलो. आमी वयच्या पयलीं सिलिंडर ब्लास्ट जालो. एक सिलिंडर ब्लास्ट जालो आनी उजो पेट्टालो. आमी एक बरो आसलो तो भायर काडलो, तरी तो लिकेज आसलो. म्हणून आमी भायर काडलो आनी तेच्या उपरांत फायर फायटींग चालू केली. आमी फायर फायटींग चालू भितून तेंचे खूब जळ सामान, टीव्ही आसली, रिफ्रिजरेटर आसलो, चेअर्स आसले, कबर्ड आसले आनी हाऊस होल्ड युटेन्सिल्स आसले. भांगार आसले भितून. भांगार ते कळलें ते जळ्या हितूनच हांगा कळ्ळें. आनी मागीर आमी म्हापसा बॅकअपाक आफयल्ली, पूण आमच्या हितून कंट्रोल जालो तो. तेच्या आमी ती गाडी मागीर आमी तेंची रिटर्न धाडली आनी सगळे उजो पालयल्या उपरांत सर आसलो आमचो सर परिकर एसोफो, तो सुद्दां स्पॉटार आसलो. तेणी आमकां बरी हेल्प केली. पैसे बी असले कितें रुपये? पैसे आमकां कांय ना दिसोंक. तशें आमकां कांय कोण इंजर्ड बी तशें? इंजर्ड ना. एक ती घरात रूम खाल्ली, ती कोण तरी आसली पळय रुमान, ती खंय तरी हॉस्पिटलान गेल्ली म्हणून अशें आमकां आयकूंक येयलां. ओनर सांगता. आनी घरांत कोण नासलो तेंच्या रुमान. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. विधानसभेक मतदान जालें. निकाल उरला. दरेक मतदारसंघात एकेकल्या उमेदवाराचो आपल्याकूच कौल म्हणून दावो. प्रुडंटान शुक्रारा मुरगांवच्या उमेदवारांक गाठले. बीजेपीचो मिलिंद मेळ्ळो ना. बाकीचे म्हणटा वोट फॉर चेंज. काँग्रेसीचो संकल्प आप, टीएमसी, अपक्ष नावेलकारय म्हणटा जिखलोच. मतदारसंघाचे खासामाळींत उमेदवारांचे दावे प्रतिदावे. सगळ्यांक लोकांक खबर आसा मुरगांवचे की हांव 2दा कॉन्टेस्ट केलो. दोनूयदा बारीक नॅरो मार्जिनाक लागून हांव फाटीं उरलो. सो हे 3rd टायम हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. सो तेज्या लागून हांवें रिक्वेस्ट केलेली आसा लोकांक की म्हाका एक चान्स दिवचो म्हणून. आनी लोकांनी हे फावटी डिसायड केलेलें आसा की म्हाका एक चान्स दितले म्हणून. आनी जो ते म्हाका चान्स दितले तांकां हांवें सांगलां की हांव सदांच तो विश्वास तुमी जो म्हाजेर दवरतलो तो हांव सदांच पूर्ण करतलो म्हणून. म्हाका भरपूर सपोर्ट केलेलो आसा आनी म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा कित्याक लोकांनी ठरयलेलें आसा की ह्या फावटी मुर्मुगांवान चेंज करतले म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण लोकांचेर विश्वास आसा की लोकांनी ह्या फावटी चेंज करपाक लागून आमच्या सायडीक वोटींग केलेलें आसा. बेसिकली जो काल इलेक्शनाचो पॅटर्न आसलेलो इट शूड बी फेवरेबल टू द टीएमसी ह्या गोष्टी खातीर म्हणटा किंवा बींग अ माय कॅन्डिडेट हू इज अ फ्रेश फेस फॉर मुर्मुगांव ताका लागून म्हणटा की आमी लास्ट 2 टेनरान आमी पयले वी हॅव गिवन चान्सीस टू काँग्रेस एंड वी चान्सीस गिवन टू द बीजेपी ऑल्सो एंड बोथ स्टँड टू बी हँड इन हँड. प्रत्येक फावटी दिसपाक लागले की आमी काँग्रेसीक वोट मारल्यार बीजेपी जिखता आनी बीजेपीक वोट मारल्यार काँग्रेस जिखता. सो लास्टाक पयले हे दोगूय पार्टी सेम दिसपाक लागले. सो ताका लागून आख्ख्या गोंयांक काळाची गरज आसलेली आनी त्या टायमाची गरज आसली की टीएमसी एज अ 3rd फ्रंट ऑप्शन येयलो आनी त्याच्याकून एड ऑन म्हणटा ते एमजी बींग अ लोकल पार्टी ऑफ गोवा ही वॉज ऑल्सो टायड अप विथ अस. दॅट कूड बी एडवांटेज फॉर मी एज अ कॅन्डिडेटर कित्याक म्हाजो डॅडी म्हाजे जे आमचे म्हणल्यार सिनियर सिटीजन जितके आसा पळय ते मोस्ट प्रॉब्ली इन फेवरेबल ऑफ एमजी पार्टी. सो त्या कारणान एमजी आनी टीएमसीची युती कारणान आय फील इट लायक voter got a very good option to vote as a new candidate, new face, and there should be a change in Murmugaon. जशें की आमकां खबर आहा की मुरगांव एक बऱ्यापैकी 81% वोटींग जाल्लें आहा आनी हेच्या वयल्यान आमकां असो कौल मेळटा की आयज खंय तरी लोक आम आदमी पार्टी म्हणून एक ऑप्शन पळयतात
गेले दोन टर्म जाले 2012च्यान आमी पळयतात की फक्त काँग्रेस वर्सीस BJP हे दोनूच कॅन्डिडेट झगडटाले. एकट्याचे स्कॅन्डल काडटा, दुसरो एकट्याचे स्टिंग ऑपरेशन करता. हेच्या खातीर आयज मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय तरी फाटीं उरल्या आनी म्हाका दिसता केजरीवालाचो जो दिल्लीचो मॉडल आहा आनी जे आमी आतां गोंयकारांचे आमी कमीट केल्ले आम आदमी पार्टीन तो मॅनिफेस्टो पळोवन आमकां खंय तरी दिसता की आम आदमी पार्टी ह्या फावटी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन नक्की यश मेळटलें आनी आमी विजय जातले. चेंज जे घडोवपाक जे वोटींग केलं लोकांनी ताका लागून तांकां सगळ्यांक देव बरें म्हणून म्हणटा. खरेंच ह्या आतांच्या काळाक आमकां गरज आहा चेंज घडोवपाची आनी त्या खातीर ज्या प्रमाणे 78% वोटींग जाला हे फावट आनी ते वोटींग जाला लोक आपुणून स्वता भायर सरून वोटींग केला हेचे मिनींग इतलेंच काडूंक सोदता हांव की चेंज बदल. आनी तो बदल कितें ह्यो पार्टी ती पार्टी हे पार्टीचे पळोवन BJP काँग्रेस येवन ही दोगूच जाणांक पळोवन लोक सारखे फेडअप जाल्ले. खंय तरी मुरगांवच्या लोकां खातीर हे काय ना हो बरो तो वायट करून जे मतदान चलताले तेतून हांव फुडें सरोन मुरगांवचो सेवक आनी हांवें जेन्ना मुद्दे काडले जे लोकां खातीर इलेक्शनाक कितें रावपाक जाय लोकां खातीर रावपाक जाय आनी लोकांचे हांवें मुद्दे काडले जे गरजेचे हॉस्पिटल पोल्युशन जाता हॉस्पिटल हेल्थ प्रॉब्लेम जाता खूब जाण येले. हांवें काडचे पयलीं कांयच ना. पयलीं कितें चलतालें मुरगांव हो बरो तो वायट हेजे राजनिती चलताली. अरे पूण लोकांक कितें जाय रोजगार 5,000 जॉब्स मायनस जाले तेजेर केन्ना कोण उलोवंकूच ना. जेन्ना निलेशान हे मुद्दे काडले मुरगांवच्या सेवकान हे मुद्दे काडले तेन्ना हेंचे खातीर दोळे उगडले. विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागच्या आदीं GMCत जाल्ले नोकर भरतीचो फुडार हायकोर्टाच्या हातांत. आचारसंहिते आदीं GMCत 1,500 पोस्ट भरिल्ले. नेमणुकेचो फुडार केशीच्या निकालाचेर म्हूण सरकारान नेमणूक जाल्ल्यांक कळोवचें म्हूण हायकोर्टाचो सरकाराक निर्देश. अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्ल्यांक तांची बाजू मांडूंक कोर्टाची मेकळीक. पणजे हे खेप कार्नवालाक फक्त फ्लोट परेड आनी एंटरटेनमेंटच न्ही बीच कार्नवालय आसतलो. मिरामार दर्यादेगेर 26 फेब्रेर ते 1 मार्च कार्यावळी जातल्यो. 51 फूड स्टॉल आसतले. CCP आनी फियर्स किचन्स एकठांय येवन बीच कार्नवाल करतात. युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कांत पणजेक मान्यताय मेळोवपाचे दिशेन CCPचो यत्न. This addition is at Miramar Beach itself. Now the idea of having it, because there were a number of people who had come in who needed stalls and we had paucity of place here. We didn't have sufficient place to accommodate them here. So we decided to give these people a chance, most of them who are again all Goans, food entrepreneurs. They want to start up their own businesses, those who are trying to get more, create more awareness about the activities, and those other people who have ventured newly into this field. So in order to give them a proper opportunity to showcase their products, we give them a good platform, we decided that it would be held at Miramar Beach. Now this would be a total number of some 50 stalls, having assorted mainly Goan culinary from all kinds, from all parts of Goa, different parts of Goa, and they're different to suit different taste buds. This we are doing in association with Fierce Kitchen and AIC GIM Panjim. Fierce Kitchen is a collaboration between Kamakshi College of Culinary Arts and AIC GIM, and we are India's first culinary incubator promoting foodpreneurs and chef and entrepreneurs in the culinary industry. Our first batch of Fierce Kitchen, we got 46 applications. We selected the first 12 applications, and as Parikshit mentioned, we took some of them for an international exposure. We are very happy to announce that during this carnival, we'll be opening even our second batch, so that next set of foodpreneurs can come
and work with us. And so this will be the way, with the cooperation of the city of Panji. We are going to nominate, and we require all your wishes and blessings that we will nominate Panji to be the gastronomy creative city from India, from Asia. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.